गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप झाला। ह्यो सहकारी बँको आशिल्ल्यो जाल्यार समजूं येतालें, पूण ज्या संघटनांकडल्यान कसलेच तरेची येणावळ अपेक्षित ना तांचेर बंदी घालून तुम्ही कितें सिद्ध करपाक सोदतात काय म्हूण गोविंदान सरकाराक विचारलें। सरकार ह्या संघटनांचेर बंदी घालून एसटी समाजा भितर फूट घालपाक सोदता काय कितें असोय प्रस्न गोविंदान विधानसभेत विचारलो। गोविंदान मांडिल्ले हे लक्षवेधी सुचोवणेचेर उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें। दुसरे वटेन गाकुवेत धरून हेर 5 संघटनांनी केल्ल्या कागाळींची दखल घेवन ह्या दोन्ही संघटनांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान कारवाय केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। पूण हे कारवायेत भाजपाचो खंयच हात नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणें। आमकां समाजात खंयच फूट घालपाची ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ही कायद्याची लढाय जावन आसा, तांकां जाय जाल्यार कोर्टातय आव्हान दिवं येता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हो एक चुकीचो प्रेसिडेंट आज ह्या सरकारान आज घालून दिल्लो आसा आणि त्यो बीन ऑर्डर कशी पास केली जे उटाचे जे रिस्पोंडंट जे आसात तांकां आयको हेंचे हर्ट सुद्धा करून घेवना। म्हणजे आय थिंक दिस इज अ बायस ऑर्डर हॅज बीन प्रोनाउन्स्ड बाय द इन्स्पेक्टर जनरल। स्पीकर सर, तक्रारदार जागे झाले 3 वर्षांनी। स्पीकर सर, दुसरे ह्याच सरकार म्हणजे तेच डिपार्टमेंट जे आसा इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल यांचोच ही संस्था गेली कित्येक टर्म म्हणजे 7 खेपो 7 टर्म्स रिन्यू करीत आसा आणि एका कंपनीचेर या संस्थेक आपले डे टू डे फंक्शन करपा खातीर बॅन घालता। हो केवढो म्हणलो जोग स्पीकर सर। स्पीकर सर, तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे की उटा संस्थेक खंयचेच एसोसिएशनांनी तेजे बायलॉसां भितर ना, तातूंत ते इंडिव्हिज्युअल नेमान भितर आसा आणि कंप्लेंट कोण फायल करता? Association of other 6 associations where these associations do not have any right, any moral ground. मागी खंयच्या आधाराचेर ह्या उटा संस्थेचेर इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल तुका बॅन घालता? या समाजाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हिरियेन प्रयत्न करता आशिल्ले हे जालें ना। म्हणजे म्हाका आमी अशें समजपाचें की ह्या आदिवासी समाजाक गोंयच्या आदिवासी समाजाक फक्त मतापुरते वापरपाचे, तांच्या भितर आशिल्लो एखादो डिफरन्सीस आसपाक शकता स्पीकर सर, पूण हे स्पीकर सर आपण हाडून बसून किंवा कायदेशीर रित्या सुटावे करप हे तितलेच महत्वाचे आसा। स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पयली गजाल आसा। उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना, उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना। इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता। ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना। ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात, इट इज द गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5 ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा। आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर IG जनरल, इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा। हातूंत सरकाराचो काडीचोय संबंध ना, कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता तें तो करीत आसा। हांगासरलो ह्या एकूय ऑर्गनायझेशनाचो पदाधिकारी जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लेगीत ना। हांव हें स्पश्ट करता, कारण 2-3 फावटी आनी विजयान तोमणो मारून जे सांगलें हांगासर आमी डिव्हिजिव्ह फोर्स आमी क्रिएट करिना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।